सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या भवनाच्या पाख्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वाळपय बाल भवनाची इमारत बिकट स्थितीत आसा आणि ह्या इमारतीक खूप वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गाची व्यवस्था आसा। सुमार 90 भुरगीं ह्या बाल भवनात शिक्षण घेतात। मात बाल भवनाच्या पाख्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूप त्रास सोंसचो पडटा, तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। बाल भवनाच्या छप्पराचेर माडाचे नाल पडून छप्परांतल्यान पावसाचे उदक भितर येता। जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता। देखून सरकारान ह्या बाल भवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची, ना जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बाल भवन स्थलांतरित करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। भवन केंद्र म्हणून बघितलं म्हणून आत गेलो इथे एक रूम गळतोच आहे, गळतो आणि वर्ण नारळ पडला। हा मुलांच्या जीवाशी धोका नाही आहे का? तुम्ही मुलांच्या जीवाशी खेळ करत नाही। शिक्षकांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं आम्ही प्रपोजल पाठवलेलं आहे। ते प्रपोजलचं पुढं झालं काय? प्रपोजल तिथेच थांबलं। गव्हर्नमेंटकडे पैसा नाही तर आम्ही देतो ना, दान करतो ना, तुम्ही मागा आमच्याकडं। आम्ही सध्या वाळपे बाल भवन केंद्राकडे आसा आणि आमकां खबर आसा की वाळपे बाल भवन हे सत्तरी आणि सगळे तालुक्याचे मेन बाल भवन आसा। ह्या बाल भवनात एकूण 90च्या वयर भुरगीं येता आणि वेगवेगळे कला म्हणजे हार्मोनियम, नृत्य, तसेच क्राफ्ट, तसेच हस्तकला आणि तबला ह्या सगळ्या कले खातीर हांगासर भुरगीं जोडली गेली वयता। हांगातले जे मावस आसूं दे आनी बाकीचे जे वाठारांतली जे भुरगीं आसा ती हांगासर भुरगीं शिकपा खातीर येता। मात ही बिल्डींग जुनी असल्या कारणान हांगासर सद्या पावस पडटा आणि ह्या पावसा खातीर भुरग्यांची खूप हालत जाल्ली आसा। कित्याक तर म्हणल्यार हांगासर 3 वर्ग आसा आणि ह्या 3 वर्गाचे स्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा। पावस पडल्या कारणान सायडीचे जे घर आसा ते सायडीचे माड आसा आणि तो माडा खातीर ते चुट्टा नाल पडटा। पयलींच ही बिल्डींग आसा ती जुनी आसा। पयलीं ह्या बिल्डिंगेन मराठी प्राथमीक शाळा चलताली आणि तेच्या मागीर जेन्ना प्राथमीक शाळा जेन्ना एडीओ ऑफिसा कडेन ती बिल्डींग बांदली तेन्ना थंय शिफ्ट केली आणि तेच्या मागीर जेन्ना बाल भवन आयलें तेन्ना बाल भवन हांगासर जालें। एकूण 40 ते 50 वर्सां पयलींची ही बिल्डींग आसा आणि बाल भवनूच हांगासर एकूण 40 वर्सां पयलींच्यान हांगासर सुरू आसा। वाळपे तालुक्याचे हे एक मोठे बाल भवन असल्या कारणान वेगवेगळे कार्यक्रम जाता, ताका लागून भुरगीं जी येता तांकां हांगासर गैरसोय जाल्ली आसा। आमी पळोवंक शकता की हांगासर सद्या पावस पडटा आणि हांगासर उदक गळटा। हांगासर आमी पळोवंक शकता की हांगासर पावसाचें उदक सगळ्याक उदकच जाल्लेलें आसा आणि भुरगीं खंय बसतलीं। सद्या पावस आयल्या कारणान भुरगीं हांगासर येवपाक सुद्दां फाटीं वयता, कित्याक भुरग्यांचें जें आरोग्य आसा हे उदका खातीर तांकां त्रास जावंक शकता। हेका लागून थोडे पालक आसा ते भुरग्यांक धाडिना। आमकां खबर आसा की शिक्षण हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा आणि ह्या अशें आमकां जाणून येता की ह्या बिल्डींग हांगासर नवीन जावपाची आणि तेजी दागदुजी जावपाची। हेका लागून जी हांगासर शिक्षक वर्ग आहा तेंच्यांनी प्रयत्न केला अशें सांगलेलें गेलें वयता, पूण आजुनूय सरकारान हेजी दखल घेतलेली ना। ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ही बिल्डींग दुरुस्ती करपाची किंवा ह्या जाग्यार नवीन बांदपाची। अदरवायज हांगासर जी भुरगीं आसा तांकां दुसरे कडेन तातडीन शिफ्ट करपाची ही मोठी मागणी ह्या पालक वर्गांनी केलेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।